गोंयचो सगळ्यात व्हड समाज म्हळ्यार भंडारी समाज. मात हे समाजाचे संघटनेन फाटले कितलेशेच दीस जाले किजिरा जायत आसात. विद्यमान अध्यक्ष अशोक नायक, उपाध्यक्ष देवानंद नायक, खजिनदार जोगुसो नायक आणि सचिव फोक्रू पणजीकरा आड भंडारी समाजातले एक प्रबळ गट आक्रमक जाला. ह्या सगळ्यांनी समाज संघटनेत भयंकर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचो आरोप जाता. आता हे सगळे जायत असताना भंडारी समाजाच्या घटनेत ज्यो दुरुस्त केल्यात तो आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त आसात म्हणून समाजातल्या एका गटान आरोप केला. भंडारी समाजाच्या घटनेन केल्ल्यो वादग्रस्त दुरुस्त्यो. पहिली, समाजाचे चली वा चल्यान समाजा भायल्यांकडे लग्न केल्यार ताका समाज संघटनेचे वेंचणुकेत वांटेकार जावपाक शकना. दुसरी, अशा लोकांची समाजाचे केंद्रीय वा तालुका समितीचेर नेमणूक वा शिफारस करपाक मेळची ना. तिसरे, 3 आमसभाक उपस्थिती लायिल्ल्यो 50 वर्सां वयलोच मनीस समाजाची वेंचणूक लडोवंक शकता. गोमंतक भंडारी समाजाची सद्याची अशोक नायक हांचे अध्यक्षते सकयल्ली समितीच बेकायदेशीर आसा. तांचो कार्यकाळ 2021 सोंपला. अशें हे बेकायदेशीर समितीन समाजाचे घटनेत केल्ल्यो दुरुस्त्यो मान्य ना म्हणून समाजाचे दुसरे एक सक्रिय गटाचो आरोप. तांणी हे दुरुस्त्यांक जिल्लो रजिस्ट्रारा कडेन आव्हान दिलां. ते जे पळय अमेंडमेंट जेन्ना आमकां दिसले की आरटीआयन मागले आमी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारा कडल्यान, तेन्ना तातूंत कळ्ळें की ते हातूंत एमेंडमेंटान अशें आसा की समाजा खातीर जे घातक आसा, जे अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, ह्या खातीर हे जे पळय इल्लिगल जे आतां पळय करूंक सोदता इलेक्शन, ते इलेक्शन नॉट करेक्ट, सो इट हॅज टू बी स्टॉप. हांचेर एफआयआरूय जाल्लो आसा, तांच्यांनी देंवपाक जाय. त्या हातूंत आमकां एक असो डॉक्युमेंट मेळ्ळो जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मिस्टर आडकुलकर हाणें भितर तांकां एक लेटर केल्लें नोव्हेंबर 2023 की तुमी जे पळय तुमची डिस्क्रिपन्सी आसा, जे एमेंडमेंटान खुबशे ऑब्जर्वेशनान आयल्या, ते तुमी डिस्क्रिपन्सी क्लियर करा अशें म्हणून तांची ती एमेंडमेंट्स पेंडींग दवरलेले. ते एमेंडमेंट्स तांच्यांनी इन जानेवारी वेन सुरज पेडणेकर हो जो पळय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार तो एक 22 दिसां खातीर आयिल्लो, ताज्या मार्फत ते पास करून घेतल्या. इलेक्शन कमिटी काडटा, ही कमिटी खंयच हें आसपाक जायना, इंडिपेंडंट आसपाक जाय. ती इंडिपेंडंट आसल्या कारणान इलेक्शन फेर जाता. आनी जे पळय हातूंत एमेंडमेंट बीन जे केल्या, ते एमेंडमेंटाच्या फायद्यान हाका भायर उडय ताका भायर उडय अशें जावचें ना. सो इलेक्शन कमिटी कोणी आसूं पण काडटा आसतना सगळे एजीएमाक विचारून काडपाक जाय आशिल्लें की बाबा हो जो पळय ही कमिटीची नांवां दिल्या ती तुमकां मान्य आसा काय ना. जी तेंच्यांनी 17 नोव्हेंबराक ते एजीएमाक 17 इलेक्शन सांगला पळय, इट्स इलिगल. ती संस्था 21 ते 24 पर्यंत इलिगल आसा. ती एजीएमूय इलिगल, सगळें इलिगल केलां तेन्ना आसतना ते इलेक्शन रायट डिक्लेअर करपाक तांकां रायटूच ना. तितून तेंच्यांनी इलेक्शन कमिटी म्हणून काडल्या 5 जाणांची, आनी ते बी तांचे नातांतलेच आसा. प्रत्येकाच्या मेंबराच्या मावस भाव आसा चडशे भितर, कळ्ळें. आनी अशें म्हणटा हांव की ते अशें आमी समाज बांदव अशें सोदता की ते जर 5 जाण तितून भाग घेवचे जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेतलें आनी आमी तेजेर कंप्लेन बसून घालपाक फाटीं रावचे ना. इट्स टोटल इलिगल. आनी तांच्यांनी थंयच्यान पळ काडून 4:30-5 मिनटांनी पळ काडून तेंच्यांनी खंयच्या तरी एका हॉटेलाच्या रुमान ही मिटींग घेतली. आनी मिटिंगेक तांच्यांनी अशें सांगलें की की आमी जी कमिटी बीन काडल्या पळय ती तेंच्यांनी ते बाकीची प्रोसिजर तेंच्यांनी थंय फॉलो केलो. एजीएमाक तेजें कांयच सांगना. सद्याक आमी जर पळयत जाल्यार भंडारी समाज गटातटांनी विभागला. समाजाचे राजकीय फुडारी राजकीय आरक्षणा खातीर सरकारा कडेन जातनिहाय जनगणनेची मागणी करतना दिसतात. दुसरे वाटेन समाजाची अशोक नायकाचे फुडारपणा सकयल्ली विद्यमान समिती बेकायदेशीर आशिल्ल्याचोय आरोप जाता. आनी आतां समाजाच्या घटनेंतल्यो ह्यो दुरुस्त्यो वादग्रस्त थारल्यात. गोंयचो भंडारी समाज सगळ्यांत व्हड हें खरें, मात ताचे मदलीं कोफुसांवां आनी गटतटूय तितलेच व्हड इतलें मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.